डिसेंबर म्हयनो ऑलमोस्ट सोंपोंक येयल्लो आसा आनी गोंयांत जी ट्युरिस्ट जी संख्या आसा ती खूब वाडत येयल्ली आसा आनी आमी पळयतात फाटलीं कितलींशीं वर्सां जालीं आमी आयकतात आनी ऑन रिकॉर्ड सुद्दां आसता की गोंयांत क्वॉलिटी ट्युरिस्ट जो आसा तो खंय ना खंय कमी जाता. जाल्यार हो जो क्वॉलिटी ट्युरिस्ट कमी जाता हेजें फाटलें कारण कितें जाल्यार हेजें बेस्ट अशें उदाहरण आमी हांगा पणजे चर्च स्क्वेराचेर आसात. जाल्यार हांगा मेन म्हटल्यार तुमी पळोवंक शकतात की जे ट्युरिस्ट आसात ते ट्युरिस्ट हांगा आपली लायफ म्हणजे एक 3-4 दीस म्हणात किंवा एक वीक म्हणात अशे हॉलिडे काडून गोंयांत एन्जॉय करपाक येयल्ले असतात. पूण हांगा जे इल्लिगल हॉकर्स जे आसात इल्लिगल हांगा जे घेवन भोंवपी आपले सामाना विकती घेवन भोंवपी जे इल्लिगल हॉकर्स आसात ते ट्युरिस्टांक हांगा कशे वाज हाडटात कशे कितें हांगा तांकां त्रास करतात ते तुमी पळोवंक शकतात. हे जे हॉकर्स आसात ते हॉकर्स खंय ना खंय जे ट्युरिस्ट जे गोंयांत आसतात तांकां खंय ना खंय त्रास करतात आनी हेजो जो परिणाम आसा हे जे हॉकर्स आसात ते गोंयकार तर न्हू तर हे हॉकर्स आसात मायग्रंट्स असतात पूण हेजो परिणाम जो आसा तो गोंयच्या ट्युरिस्ट इंडस्ट्रीचेर पडटा आनी खंय ना खंय हांगासल्यान गोंयांत येयल्ले एकदां ट्युरिस्ट विटोन समज गेले जाल्यार ते परत गोंयांत येतले काय असोय प्रश्न तयार जाता. सो हेजेर कन्सर्न ऑथॉरिटीन खंय ना खंय हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी हेजेर नियंत्रण हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. कित्याक हांगा जेन्ना आमचे गोंयची इमेज जेन्ना वेगळी घेवन ट्युरिस्ट आपले गांवांनी वयतात आपले भायल्या देशांनी वयतात तेन्ना ते परत गोंयांत येतले काय हेजे जे हे आसा हेजेर खंय ना खंय कन्सर्न ऑथॉरिटीन लक्ष दिवपाक जाय. आनी हे जालें पणजे चर्च स्क्वेराचें पूण हांगा गोंयभर जे ट्युरिस्ट जागे आसात हांगा होच प्रॉब्लम जाल्लो आसा. सो आमी मागतात की गोमंतक टीव्हीच्या ह्या माध्यमांतल्यान कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेजेर लक्ष दिवचें. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून.